इम्पॉर्टंट हे आसा इंडस्ट्रीज वन मायनिंग टुरिझम अँड इंडस्ट्री हांकां कसो फोकस करतलो इकॉनॉमी. या तिनूय इंडस्ट्रीच्या बाबतीत उलयता आसतना मायनिंग एक्टिव्हिटीच्या बाबतीत आमच्या राज्यात जे आमकां परमिशन दिवंक शक्य आशिल्लें जो 7.5 मिलियन सुमार टन हो एक्सपोर्ट करपाक आमी परमिशन दिलां. ताका सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें कारण तांचो जास्तसो वेळ हो लॉकडावन फेजींतल्यान गेला. पयल्या फेजीन आमी परमिशनूय दिवंक नासलें कारण हाका परमीट आशिल्लें ताची हो एक्सपोर्ट जावप वोर जेणे करून मायनिंग भागात लोकांक थोड्याशा प्रमाणात मोठीशी ही रिलीफ म्हणपाक काय हरकत ना. ताचें अभिनंदन करता आनी मायनिंगे खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमित शाह आनी मायनिंग मिनिस्टर श्री जोशीजी हांकां आमी रिक्वेस्ट केला. स्पेशल लेटर हांवें ऑलरेडी धाडला आनी तें लेटर जें आसा की गोवा एबॉलिशन एक्ट आसा जाल्यार आमकां तेतूंत जर बदल करपाक जाय तें आमी सजेस्ट केलां. जेका लेजिस्लेटिव्ह क्युअर म्हणटात किंवा आमकां ज्युडिशियली क्युअर ह्याच्या पैकी मदत करपा खातीर आमी मोदीजी कडेन मागल्या आनी निश्चितच खात्री आसा माननीय मोदीजी देश लेवलाचेर मायन्स आनी आयर्न ओर मायन्स, कोल मायन्स ह्या सगळ्या बाबतीत तांच्यांनी इकॉनॉमीक रिवायव करता आसतना ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार सुरू केला. निश्चितच म्हाका दिसता हांव ह्या गोष्टीचें अभिनंदन करता, वेलकम करता. माननीय मोदीजींची जी मिटींग जाली ती खरोखरूच म्हाका दिसता मायनिंगच्या बाबतीत पुराय देशभर समाधानकारक उत्तर दिवपी आसतली आनी ताची आमकां अपेक्षाय करता.